नमस्कार. गोवा टुडे दीप्ती नागवेकराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. फोगाट केस सीबीआयक दिवची म्हूण फामिलीची सरन्यायाधीशाक चीट. थंयच्यान कांय जायना जाल्यार हायकोर्टान सरकार खंय सागवाना बरोबर गोंय पुलिसेचो तपास नावांग. हैदराबाद पुलिसेचे आरोप सारके न्ही. ड्रग्साचे बाबतीन गोंय पुलीस प्रोफेशनल. सगळ्या राज्यांक सहकार्य, झिरो टॉलरन्स. हैदराबाद पुलिसांचो एडविनाचे चौकशेक कसलोच रिक्वेस्ट ना. गोयची कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट राष्ट्रीय सरासरी परस 7 पट मायज. एपिडेमॉलॉजिस्ट म्हणटा चवथीक लागून टेस्टिंग सॅम्पल्स उणे. नेमके चित्र 4-5 दिसांत स्पष्ट. कुडचड्यार माड बाणसाय शूटआउटाचे केसीन खुन्यांचो अजून पुलिसांक ना पत्तो. पुलिसेक ना कसलोच क्लू. दुबावीत 25 जबाब. आर्म कासाचे. पुलीस सोदता कासादोराक. सरकारान मुख्यमंत्र्यांचे फुडारपणान 15 वांगड्यांची गोवा स्कूल शिक्षण सल्लागार समिती नेमली. 2021-22 वर्सा खातीर राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर. 13 सप्टेंबराक सुवाळो. आणि जीएफएची बेगीन वेंचणूक घेवची. सध्या प्रशासक नेमचो. जीएफए क्लबांची मागणी. चर्चिलान जीएफएचे संविधान मारला गुड्ड्याक. कार्यकाळ सोंपूनय खुर्ची सोडिना. खबरो विस्तारान. सोनाली फोगाटाची केस सीबीआय कडेन दिवची म्हूण सोनाली फोगाटाच्या फामिलीन सरन्यायाधीशाक चीट बरयल्या. थंयच्यानूय कांय जायना जाल्यार हायकोर्टान वतले म्हूण फामिली सांगता. गोंय पुलिसेच्या तपासाचेर फामिली सातिस्वेत ना. सरकार सुधीर सागवाना बरोबर आसा म्हूण आरोप. गोंय पुलीस खंय दोळ्यांक उदक लावंक तपास करता. सोनाली फोगाटाचे मरणाचे केशीत गोंय पुलीस फाटले 4 दीस जाले हरियाणात हिसार धरून वेगवेगळ्या सुवातींचेर तपास करता. मात फोगट फामील गोंय पुलिसेच्या तपासाचेर सातिस्वेत ना. सीबीआय वरवीं तपास जावचो म्हूण तांचो सूर चालूच. तपास सीबीआयक दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशाक चीट. थंयच्यान कांय जायना जाल्यार हायकोर्टात. हमने सीजीआई को लेटर डलवाया है. विनीत जिंदल जी ने वो लेटर डाला है. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं कि मतलब इसको सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया जाए इसको, मतलब पूरे केस को. अगर वो मतलब वहाँ से वो हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम हाई कोर्ट की तरफ मुँह करेंगे. हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अपनी याचिका दर्ज करेंगे. सरकार खंय सांगवाना बरोबर गोयचे पुलीस नावाक तपास करतात. मतलब ना ही हमारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही प्रॉपर ढंग से. सरकार इसके साथ मिली हुई है सुधीर सांगवान के साथ, और मतलब हमारे को बिल्कुल वो किया जा रहा है, अलग तरीके से मतलब धोखा दिया जा रहा है. गोवा पुलिस पे मतलब सरकार वालों का पूरा हाथ है, पूरा हाथ लग रहा है सरकार का गोवा पुलिस के साथ. इसलिए मतलब गोवा पुलिस कुछ कार्य नहीं कर रही है. गोवा पुलिस मतलब ना ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना उसको सुधीर को कुछ कह रही है. मतलब अगर उसके साथ सख्ती से पेश आए तो सुधीर अपने आप ही सारा सच उगल देगा. ब्युरो बरोबर प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हैदराबाद पुलीस कमिशनरान गोंय पुलीस कर्लिसाचो पात्रांव एडविन न्यूनेस आनी ड्रग्साचे चौकशे विशीं सहकार्य करिना म्हूण खवदळ घालो. गोंयचे पुलीस म्हणटा असले कांयच ऑन रिकॉर्ड ना. गोंय पुलीस खंय ड्रग्साचे बाबतीन सामके प्रोफेशनल काम करतात. ड्रग्सा आड झिरो टॉलरन्स. हैदराबाद पुलिसांचो एडविनाचे चौकशे विशीं कसलोच लेखी व्यवहार ना. कर्लिसाचो पात्रांव एडविन न्यूनिसाचे ड्रग्साचे केसीत खंय चौकशेक गोयचे पुलीस सहकार्य करिनात. नेगेटिव्ह जापो दितात म्हूण हैदराबादच्या पुलिस कमिशनराचो आरोप. उनके द्वारा हमको पता लगा कि उनका सप्लायर है ये क्या नाम है, प्रीतिश नारायण, और उसका बॉस है एडविन. तो हम जा सके, गोवा गया, हमारा टीम गया था. फिर हमने ये इसको पकड़ लिया तो एडविन मिला नहीं. पर जो केस सोनाली फोगट का रजिस्टर हुआ है उसमें पुलिस ने जब इंक्वायरी की, तहकीकात की, तो उन्होंने एडविन का नाम बताया और ये नारायण बोरकर का नाम बताया. तो इससे हमको पता लगा कि ये सब वहीं के ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स हैं. नहीं, उन्होंने नहीं किया. और हमारा कम्युनिकेशन जब भी उनसे होता है
तो हमको नेगेटिव ही रिजल्ट आता है। उल्टा उल्टा जो जिसको पकड़ने जाना है वो मिलता नहीं। गोंय पुलिसांनी आरोपाचे खंडन करपाक एक प्रेस नोट काढलो। गोंय पुलिसांनी न्यूनीस प्रकरणात केल्ल्या एफआयआराचेर चवकशेक सहकार्य वा म्हायती मागपी विनवणी हैदराबाद पुलिसांनी केल्ली ना। ओस्मानिया युनिव्हर्सिटी केशीत पुलिसांनी 174 जाणां आड एफआयआर केला। तातूंत न्यूनिसाचें नांव आसा म्हूण गोंय पुलिसांनी स्वता जावन केल्ले चवकशेत स्पश्ट। एडविन गोंय पुलिसेच्या ताब्यांत आसा। 1 सप्टेंबराक ताच्या अटके विशीं हैदराबाद पुलिसेक कळोवन लेगीत हैदराबाद पुलिसांकडच्यान चवकशेक रिक्वेस्ट ना। हैदराबादचो कमिशनर म्हणटा गोंय पुलिसेचो रिस्पॉन्स नेगेटिव्ह। गोवा पुलिस से आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता जब भी आप ऑपरेशन। हाँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। हम गोवा पुलिस को अभी ओपनली भी बोलते हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं बस। गोंय पुलीस खंय ड्रग्साचे बाबतींत सामके प्रोफेशनल। गोंय पुलीस ड्रग्सा आड कारवायेक खंय सदांच फुडें। ड्रग्सा आड गोंय पुलिसाचे झिरो टॉलरन्स। सगळ्या राज्या बरोबर प्रोफेशनल तत्वां आनी मुल्यां सांबाळून गोंयचे पुलीस सहकार्य करतात आनी सहकार्य मागतात म्हूण गोंय पुलिसेची जाप। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयची कोविड पॉझिटिव्हिटी राष्ट्रीय सरासरी परस 7 पट म्हूण बोवाळ। गोयची पॉझिटिव्हिटी 14%, राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी 1.9%, म्हणजे 7 पट चड। मात गोयचे एपिडेमियोलॉजिस्ट म्हणटा ते प्रमाण सणा परबाच्या दिसांनी कमी लोक टेस्टिंगाक येता। सॅम्पल्सांचो आंकडो उणो जाल्ल्यान पॉझिटिव्हिटी चड दिसता। नेमके चित्र फुडल्या 4-5 दिसांन खंय कळपाचें। गोयची कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 14%, राष्ट्रीय कोविड पॉझिटिव्हिटी परस 7 पट मायज। आंकडो हुस्को करपी आशिल्ल्यान प्रुडंटान हे विशीं राज्याच्या एपिडेमियोलॉजिस्टा कडेन चवकशी केली। ताचे म्हायती प्रमाण सद्याक चवथीक लागून लोक बिजी। टेस्टिंगाक येतल्यांचो आंकडो देंवला। सामकेच कोण सिरियस आसात ते टेस्टिंगाक येतात म्हूण पॉझिटिव्हिटी खंय सद्याक चड दिसता। नेमके चित्र कितें ते फुडल्या 4-5 दिसांत स्पश्ट जातले। गोंयांत फाटल्या 4 दिसांत कोविड दुयेंती सोंपपाचें प्रमाण 0, हॉस्पिटलायझेशनूय 0। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। कुडचड्यार माड बाणसाय रेवकार लेबररांचेर शूटआउटाचे केसीन 3 दीस जाले। पुलीस अजूनही आरोपीक सोदता। दुबाव आशिल्ल्या 25 जाणांक खंय तांणी आपोवन जबाब घेतला। पुलिसांक कसलोच क्लू सापडूना। मजगती बेकायदेशीर रेव काडटा म्हूण धरिल्ल्या 5 जाणांक जामीन। जामिना उपरांत तांचोय जबाब घेवप चल्ला। पुलीस कासादोरांक सोदतात। कुडचड्यार माड बांदसाय बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यात 3 दिसां फाटीं खून जाल्लो। तिगांचेर शूटआउट, एकलो मेलो। खुनी अजूनही पुलिसांच्या हाताक सापडना। इतलेच न्ही तर पुलिसांक अजून मेरेन कसलोच क्लू ना, स्वता एसपीच सांगता। रिगार्डिंग मर्डर केस सगळे एंगलांच्यान इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। जाता ती आमी ट्राय करीत आसा कितें तरी क्लू मेळपाक आनीक ही केस बेगीनच्या बेगीन डिटेक्ट करता। आता मेरेन दुबाव आशिल्ल्या 25 जाणांक आपोवन जबाब घेतला। 20-25 लोक जाले जे आमकां दिसता ते सस्पेक्ट तशे जांचेर आमी इंटरोगेशन करपाचें, जांचेर आमी वॉच दवरपाचें, तांकां व्हेरीफाय करपाचें, हे लोकांक आमी हाडीत आसा आनी आयज जवळ जवळ 20-25 लोकांक इंटरोगेशन चालू आसा। बेकायदेशीर रेव काडपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या 5 जाणांक जामीन। दुसरी केस आमी जी केल्ली रिगार्डिंग सँड मायनींग, काल तांकां 5 जाणांक कोर्टांतलो बेल मेळ्ळा, पूण तांकां आमी इंटरोगेशन तांचें चालूच आसा। डीवायएसपी राणे सांगतात ते कोतान आदी शूटआउट केला तो कसल्या आर्मान तोच कळनाशिल्लो। आता कासाच्या आर्मान केला म्हूण कळटा। कुडचड्यार कासाची आर्मां कोणा कोणा कडेन आसात ताचो आता सोद चल्ला। जे मर्डर जालो तेजो अजून खंय क्लू मेळना ते म्हणटात, तरी पूण हेजेर जे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा कुडचड्यार साकून प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर। नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपाची तयारी। सरकारान मुख्यमंत्र्यांचे फुडारपणान 15 वांगड्यांची स्कूल शिक्षण सल्लागार समिती नेमल्या। समिती शिक्षणाविशीं सगळ्या पॉलिसींविशीं सरकाराक सल्लो दितली। मजगती वर्स 2021-22 चे राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर जाले। सरोजिनी गावस, डायगो पिंटो, गणपतराव राणे, देविदास कोटकार, सुभाष जाण, मारियो कोस्ताक पुरस्कार। नवे शिक्षण धोरण लागू करपाचे नदरेन सरकारान पावलां उखलूंक सुरवात केल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला 15 वांगड्यांची गोवा स्कूल सल्लागार समिती नेमल्या। ही समिती सरकाराक शिक्षणाविशीं सगळ्या गजालींचेर अभ्यास करून मार्गदर्शन करतली। सगळे स्टेक होल्डर्स ऑफ एज्युकेशन
including chairman of Goa board, SPD of Goa समग्र शिक्षा, अशें सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन आसता. सो नॅचरली कोण एडवायस दितलो तो बरो आनी करेक्टूच एडवायस दितलो. आनी घेवपाचें काय ना घेवपाचो तो मागीर गव्हर्मेंटाचेर आसताच. पूण हातून एज्युकेशन मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वताच चेअरमॅन आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसना की डिसिजन कितें जातलें तें कोण भायर उडयतलो. ते नोटिफाय जाले म्हणल्यार आतां केन्नाय आमी एजेंडा कितें आसलो जाल्यार कावन्सिलाच्या फुडें दवरूंक शकता. आतां फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी थोड्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो, त्यो आमी ह्या कावन्सिलाच्या फुडें दवरून तांचो एडवायस घेवन फुडें वचूंक शकता. इतले मजगती राज्य सरकारान 2021-22 वर्साचे राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर केले. सरोजिनी गांवस, डायगो पिंटो, गणपतराव राणे, देविदास कोटकार, सुभाष जाण, मारियो कोस्ता हांकां हो मान फावो जाला. 13 सप्टेंबराक 61व्या शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री तांचो भोवमान करतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. साल्वादोर द मुंद हांगासरल्या जमीन बळकावपाच्या केशींत एकलो मंत्री आसा. सरकारान ताका काडून उडोवचो म्हूण आदलो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार मागता. जमीन बळकावपाच्या केशींत जे आमदार मंत्री आसा तांची नांवां मुख्यमंत्र्यांक भियेनासतना SITन लोकां मुखार जाहीर करचे म्हूण ताचो उलो. आयज हांवें पयलेंच जमनीचें एक प्रकरण जंय मास्टर मायंड एक मंत्री आसा ते आयज मुख्यमंत्र्याच्या मुखार दवरलां आनी मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां की ह्या प्रकरणाची चवकशी कर आनी तो मंत्री कोण तो लोकां मुखार हाड आनी त्या मंत्र्याक इमिजिएटली ड्रॉप कर. ही साल्वादोर द मुंद हांगसर जवळ जवळ 3250 स्क्वेअर मिटराची जमीन, जी जमनीची खरे मालक आसा अँथनी रिबेलो आणि बाय हेझल मेंडोन्सा आणि हांचो पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर बाबसालिस फेर्नांडीस हांणी ही कंप्लेन विजिलन्साक दिली, पंचायतीक दिली आनीक पुलिसां कडेन दिली. पूण सरकाराच्या दबावाचेर पुलिसांनी हाचेर कांय चवकशी केल्ली ना. ही कंप्लेन आतां SIT कडेन केल्ली आसा. हांव SIT कडेन मागतां की जे राजकारणी जे पॉलिटिशियन प्रकरणांत इन्वॉल्व आसात तांची नांवां मुख्यमंत्र्याक भिनासतना मुख्यमंत्र्याच्या दबावाचेर येनासतना ती नांवां तुमी पब्लिकली जाहीर करची. मातयेची आयदनां वस्तू करपाचो वेवसाय तिगचो बरो फळचो म्हूण गोंयच्या हँडीक्राफ्ट महामंडळान हो वेवसाय करतल्यांक पॉटरी पग मिल हे माती मळपाचें मशीन दिवंक सुरू केला. 70 भिरोंडेच्या वासुदेव कुंकळकाराक आमदार देवयान हे माक्न घेवन दिला. मातयेच्या कामांक मनीसबळ मेळप सापूच कुस्तार. कामा धंद्याक माकनांचो आदार. हांगा 2 आमकां ही मशिनां दिल्या आनी ही मशिनां हे आमचे कुमार आसा आमचे बिरोंडा पंचायतीचे जे कुमाराचे काम करतात. आमचे हे सगळे पॉटरी म्हणात, आतां आमचे गणपतीचे आयडल्स म्हणात, हे तांचे पारंपरीक काम आतां इतले वर्सां हे करतात. पूण हे सगळे काम हे जे आमकां खबर आसा की हे जे पॉटरीचे काम आसता हे सगळे हातान मळपाचे सगळे माती आसता ती खूब कश्टाचें काम हे आनी इतले वर्सां ही करता. पूण आनी आतां हे कामाक आतां सगळे मॅन पावर कमी जायत गेल्लो आसा. पण आतां अशी जेन्ना ही मशिनां आमची सरकार जेन्ना प्रोवायड करता तेन्ना ही पळय आमची परंपरा आसा ती कायम उरची. ही कामां अशीच फुडें आनीकय डबल पटीन आनी सक्सेस मेळचो तांकां आनी तांचो बिझनस खूब वाडचो. अशीच मागता हांव सरकारा कडेन की अशी आमची पळय जी पारंपरीक ही कामां आसा ती कमी जायत आमी पळयता कित्याक मॅन पावर आमकां मेळना म्हणून. आनी ती तर आतां सरकार तर अशे कामाक तर मशिनां दिवपा लागले जाल्यार ही आमची जी पारंपरीक कामां आसा ती अशी कायमच उरतली आनी आमचे हे जे लोक काम करता इतले कश्ट करून काम करता तांकां खूब हाजो फायदो जातलो. मातयेचें काम मागीर बारीकपणापासून बापूय आसतनाच चालू आहा. ते मागीर सांगून म्हणजे 40 वर्साच्या पयलीं पासून चालू आहा. ते चालूच आसा. ते अजून मेरेन चालूच आहा. करता गणपती करता, मटक्यो करता, जावं सगळें काम करता माती. पण अशी हातीन मळून माती चड जास्त हे जायनासलें आनी अशे त्रास खूबच जाय. पण आतां म्हाका हें मशीन दिलां ते बद्दल आतां म्हाका वाडटलें अशें काम वाडटलें हें शुअरच आहा. उमेदय जाली आनी एक आनंदान अशें काम करतलो. मातयेचे कुंड्यो करता,
मडक्यो करता ते हे कर हे सकरांनी म्हणजे माल लागता बारीक बारीक तो जो गणपती आता अशें करता चालू आसा. कोविडान खुबशा लोकांक आपलो काम धंदो बदलचो पडलो. कितलेशेच शेती बागायतींत आयले. कारमणेचो तारवटी सानफोर्डान ऑयस्टर मशरूमांची लागवड सुरू केल्या. घरातूच 3 तरेचे मशरूम कल्टिवेशन खासा प्रक्रिये वरवीं हे ऑयस्टर मशरूम तयार जातात. गोयचे शेतकी प्रयोगांचेर खासा रिपोर्ट. कोविडाच्या महामारीत कितल्यांचो जीव गेलो, कितल्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, काम धंदो बुडलो, धकाधक जाली खरी, मात मनीस खूब कितें शिकलो. संवसारीक टुरिजम ठप्प जाल्ल्यान करमणेचो तारवटी सॅनफर्डाक कोविडांत परत बोटीर वचपाक शक्य जालें ना. मात ताणें धीर सोडलो ना. घर चलोवंक दुसरो उपाय सोदलो. प्रयोग म्हूण सुरू केल्ली मशरुमाची लागवड आज ताचो धंदो जाला. आनी हांव बोटीत आसतालो. सो बोटीसून पॅन्डेमीक जालें. सो पॅन्डेमिकान हांवें ट्राय केल्लें मागपाक एज अ हॉबी. सो हॉबी वॉज लायक अ सक्सेसफूल हॉबी and so I continue it, and from last year and this year I'm growing and people knows me. गांवांत तशें दुसऱ्या गांवांत so orders pre-orders जाता and these are the mushrooms really खावपाक गेल्यार is very delicious, nutritional, has a nutritional value as well. It's a substitute for meat basically. The oyster mushrooms are normally for substitute for meat. I actually analysis कोण हांवें एक minimum rate dollar $600 per kg. So it's लोकांकूय परवडपा जाय. सो दीस आर एक्झॉटिक मशरूम. नॉर्मली इट्स हार्ड रेअर टू फायंड. त्या 3 भाशे व्हरायटी आहे. एक व्हाईट, फ्लोरिडा व्हाईट, पिंक मशरूम आणि एक आहा ग्रे मशरूम. सो फ्लोरिडा व्हाईट इज मोर कॉमन फॉर द पीपल अँड पीपल लाइक्स इट. ऑल्सो द पिंक वन्स. 1 रूम स्पेस हांव गेली प्रोडक्शन एंड एक धाकटो लिटल एरिया इन्क्युबेशन रूम तो सेकंड दाखयलो तो. सो तो पयलीं इन्क्युबेट करप आनी मागीर त्या रुमान फ्लोटिंगा दवरप आनी मागीर उदो मान एवरी डे यू हॅव टू 3 hours a day उदो मान हें करपाक जाय, मॉइस्चर मेंटेन करपाक जाय. फर्स्ट हार्वेस्ट तुका 1 म्हयन्यान येता. मशरूमान लायट जाय म्हूण नाका. नॉर्मली लायट ना जाल्यार बरें पडटा कित्याक पिगमेंटेशन फॉर व्हाईट मशरूम्स पिगमेंटेशन वायट उरता. प्रोडक्शन वाडोवपा विचार आहाय म्हगेले and so I'm waiting for the legal means proper path. So normally is like 5 kg or 7 kg bags येताय. सो तितून घाल तुवें इन्क्युबेट करपाचें. स्पॉन घाल बांदून मायसिलियम रान जावं पयसा रावपाचें आनी दॅट इज द फ्लोटिंग प्रोसेस. तूं कॅमिकल बी हांव कांय यूज करना आनी करपाक गरजूय ना. हार्ड वर्क ऑलवेज बेनिफिट्स एंड पेफूल. सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द गुड प्रॉफिट. आनी कसलें काम करपाक लॉस न्हू. फार्मिंग जावं कितें जावं. स्टुडंटा खातीर भीमा पाटील. जेएफईची जाता तितले बेगीन वेंचणूक घेवची. सध्या प्रशासक नेमचो. चर्चिलाचो अध्यक्षपदाचो काळ सोंपलो तरी खुर्ची सोडिना. एजीएमाचे अजेंड्यांतल्यान वेंचणुकेचो विशयूच काडला. जेएफईचे संविधान पाळिना. आपल्याक जाय तें करता. पात्र वांगडी सोडून वालांकाक एआयएफएफान धाडले. जेएफईच्या कांय क्लबांनी मिडिया मुखार चर्चिला गुजरायलो. We request the administration of GFA to announce the date of the election as fast as possible, because the term of the president is over and the election has to get within this month or another 1 month. He has sent his daughter Valanka Alemao to AFF for voting. It is shame on our executive members of Goa Football Association that they are not, as per the Churchill Alemao, he says that his daughter is more educated in football than the executive committee members. Without the concerned committee, he has selected his daughter. He is getting his family raj in football circle. जीएफएची सर्त जिखूनय अजून प्राइज मनी हातार पडना. From 2019, I'm waiting for my trophy and prize money. The intention to bring this out here is GFA is not being run as it should be run. Entry fees are being paid to enter these competitions. Then why are we not given prize money?
How do I motivate my players for the next season? What is the motivation for them? चर्चिल वेंचणूक घेवंक कित्याक भिता काय म्हण प्रश्न. Why he is hesitant to have the elections? What is the reason behind it? He wants to continue? Or is he trying to press all the executive committee members to support him? No one is supporting him personally. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांवां पाजीफोंडान दायकीन एअर कंडिशनराचो शोरूम सुरू. गोंयचो डीलर रोहित मेहता कंपनीची उत्पादनां आनी सर्विसी विशीं उलयलो. मेक इन इंडियाचे भारताचे विजन पळोवन दायकिनान भारतांत आपली इकोसिस्टम तयार करपाचें थारायला म्हूण दायकिनाचो चेअरमॅन कमलजीत जावा उलयलो. गोंयच्या डीलरांक खंय पुराय तेंको. Now looking at the success of growth journey of India, we have recently launched another factory in Sri City, which is in the south, which is a 75-acre plant. With this, our total capacity will be 2.5 million room air conditioners, over 100,000 VRVs, and we also have AI IoT center. Looking at the Prime Minister clarion of making India as manufacturing hub for India, make in India, make for exports, Daikin has aligned its activities along with the Prime Minister's vision, and we are also putting up a compressor factory in India. We are trying to create through PLI, Atmanirbhar scheme, etc., which are the initiative by the government to promote local manufacturing, to take air conditioners globally. So this second factory will also primarily be exporting to many countries, not only which are nearby like Middle East and Africa, will also be going to North America. And the compressor factory primarily we have put in because we want to create ecosystem like which has been created for automobiles or for mobile companies. So being a leader globally and also #1 company in India, we want to further enhance our presence across, and therefore today morning we have opened a branch office also in Goa. And and as he's mentioned, it's not really about sales. And he has been training my team from last 12 years. That's the reason I'm very strong and I'm very confident that this brand is going to give a lot of more solutions to customers which other brands will not even think about. So we have a lot to give, and time will prove that we are going to move forward together. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.